शिवोलेचे आमदार मिसेस लोबो तिणें जे काल प्रेस स्टेटमेंट दिला इंटरव्यू दिला जंय ती म्हणटा की एक गोंयकार घराक डिमॉलिश केलें, घरांतल्या लोकांक किडनॅप केलें आनी पुलीस ताजेर एक्शन घेना आनी पुलीस आर कोल्युडींग आनी हे दीस इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी. अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवाल्याज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन. हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता, ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात. ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जाल्ली आहा. हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले. ही आमकां कॅपॅसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक. हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जे आमी युपीन आनी हांगा पळयतात, दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशान पळयतात, तें कल्चर आमकां नाका. दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर मेकॅनिजम्स ऑफ द लॉ टू रिड्रेस ग्रीवन्सीस. कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एक्झॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव तें लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लागून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचेच आमदार सांगता की लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कॉलॅप्स जाल्या. हाजे परस फुडें मुख्यमंत्र्याक कितें जाय एक्ट जावपा खातीर. आनी जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा आनी सगळे आपलो डिपार्टमेंटूच गुंडांक आउटसोर्स केला वो दिल्लीवाल्यांक आउटसोर्स केला काय कितें हे प्रश्न गोंयकारांच्या मनान येतात.